प्रितीच्या भावान भयणो, आज आमी पळयता जेजू आमकां ही ती भाग्यां दिता. ही जावन आसा ताची जें कार्य आसलें जेजूचें देवाचें सर्गीचें राज परगटचें कार्य तेणें सुरू करचे आदींच हें पयलेंच तो लोकांक हें आमी म्हणटात सर्मन ऑन द मावंट ह्या हितूंतलें पयलींच ही भाग्यां तो आमकां दिता, बिएटिट्यूड्स आमकां दिता. आनी ही जावन आसा आमच्या जिवितांत दर एक क्रिस्ती पाटलादारांक एक नमुनो आनी एक आमचे जिवितांत एक मॅनिफेस्टो कसो म्हणजे एक मॅन्युअल कसो आमी आमचें जिवीत कशें तरेन आमी चलोवंक जाय तें आमकां शिकयता. मातीव जायते कंपॅरिजनूय करता आदल्या करारांत आनी नव्या करारांत. आदल्या करारांत जसो मोजेसान 10 मानांमेंट दिले तेच परेन आमकां आयज तो जेजू दिता, नवो मोजेस दिता जो आमकां नवी आज्ञा दिता तसलो. आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी कश्टांत आसतात, आमी संकश्टांत पडटात आनी दुमाडे भोगतात तेन्ना आमी देवाचेर उपादेन रावंक आयज ही आमकां भाग्यां आपयतात. देवाचेर आमी आमचो आख्खो विश्वास काडूंक गरजेचो. आनी आमी पळयता मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना जेजून आपलो वावर सुरू केलो आनी आमकां आख्खें सगळें कॉन्ट्रडिक्शन्स दिसून येता. म्हणजे कितें जुदेव देखून लोक चिंताले की मसीह येतलो तो व्हडल्या घराण्यांतलो राजकारी घराण्यांतलो येतलो आनी तांकां सुटयतलो असो ती चिंताली. पूण जेजू आयला तो सगळें दुसरेंच, तेजें आख्खें बदललेलें जिवीत. म्हणजे तो दुबळ्यांक कश्टतल्यांक सांगता, तो भोंवता आनी आतां ही भाग्याय दिता. तो ती आमी वाचल्यार सगळींच जी आमकां ल्हानवीक करूंक, आमकां काल्तिकायेन देवा मुखार येवंक तो तसली भाग्यां दिता. आनी हेंच जावन आसा आमी आमचें जिवीत असलेंच आमी ह्याच भाग्याचेरच आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय म्हूण तो आमकां सांगता. जायते फावटी म्हज्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत आमच्या संवसारीक वस्तूंचेर चड भरोसो दवरलेलो आसा. जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास येतात, जेन्ना आमच्या जिवितांत दुमाडे येतात तेन्ना आमी देवाचेर विश्वास दवरपाचें तें आमी आमच्या संवसारीक वस्तूचेरच आदारलेलीं आसात. हेंच आमकां जेजू सांगूंक सोदता की आपणाचेर रिगून रावत म्हूण सांगता आनी आमकां देवा लागीं संबंदान रावंक तो आपयता. आज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी देवाची खुशी करूंक, देवाची खुशी करूनच आमी देवाचे खरें पाटलावदार जावंक हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.